पैसे मॉनिटायझेशन करचे चॅनलला मॉनिटायझेशन करचे आणि आता मोर नाक पळया एक मोर 4000 लोकांनी पळयल्यार एका विवा फाटल्यान 2 पैसे 4 पैसे गुगल दिता हां कित्याक म्हळ्यार एडवर्टायजमेंट रन केल्यार ओके कळ्ळें आतां मिस लायव्ह करतात ताका मॉनिटायझेशन अप्लाय करचें हां सेटिंग अप्लाय करचें ताका एडवर्टायजमेंट येता हांव लिंक क्लिक करतना म्हाका फस्ट मेळटा काले म्हाका मिस मेळना ॲड मेळटा ती कले नॉन स्किपेबल ॲड मोबायल अट्रॅक्ट जायचे भुरग्यांनी अट्रॅक्ट करचे लोकांक अट्रॅक्ट करचे दोळ्यांक अट्रॅक्ट जायचे म्हणून तूं डिझायन केल्ली आसा ते देखून डिझायनर्स मांड मारीचे आमी पयले वचून कित्याक तांणी तशेंच तांकां कमर्शियल तांकां पयशे जायचे देखून करतात टेक्नॉलॉजी इज अ ग्रेट सर्वंट बट अ बॅड मास्टर मोबायलान आमकां कंट्रोल करचें न्ही आमी मोबायलाक कंट्रोल करचें तांच्या कामा निमती तांच्या वावरा निमती तांणी फरकावन रावचें पडटा पूण भुरग्यांक तांकां सांगात दिवच्याक ती सगळं ऑनलायन येवचें घडये घडये ऑनलायन येवचें घडये घडये व्हिडिओ कॉल करचें पूण कितलें म्हळ्यार टच ना जाल्यार भुरग्यांक आपुडचें भुरग्यांक तांकां वेंगेन घेवचें सो तांकां लागशिल्लो संबंद स्पर्श जायचे ते ना जाल्यार हे मोबायलान दिवंक खंडीत सकणांत आमी करूंक आसच्यो कितें गरजेच्यो संगत्यो आहात आमच्या कुडीच्यो आमच्या वैयक्तीक आमच्यो जबाबदाऱ्यो तें करिनासतना तांतूंत तेंपार करूंक आसक्त नासतना मोबायला वयलें जेवंकूच जायना म्हणल्यार एका मानसीक स्थितीक आमी पावचें आनी आमचें त्या दिशेन आमचें वर्तन बिहेवियर चेंज जावचें हाका आमी मोबायल एडिक्शन म्हणटा आनी भुरग्यांनी ताकाच रडचें आतां भुरग्यांक गोत्ता आवय बापायन दिवचें मोबायल म्हणून देखून तांणी चड रडचें आमकां भुरग्यांची सायकॉलॉजी गोत्तना बट भुरग्यांक आमची सायकॉलॉजी आमचें आमी कितें मुखार करता तांकां कळीत आसा देखून समट आणि सावाला मोगाच्यान तुमकां सगळें दिसता की समर्थ आनी सवालां कार्यक्रमाक स्वागत आमी आदल्या भागांत ह्या माध्यमा विशयांत संवाद चलयलो स्मार्टफोना विशयान ते स्मार्टफोन आमकां कशें उपयोगाकी पडलां आनी तशेंच ताणें आमकां अस्कती केलां आनी तेच प्रमाणे आमकां गरजेच्या वेळार कोरोनाच्या वेळार उपयोगाकी पडलां आनी त्या वरवीं मस्तू मनशां इगर्जितांनी पयस रावल्यात आयच्या भागांत एक भोव अपूर्बायची संगत आमी उलोवंक वेता संदर्शनांत ती कलीग म्हूण सांगल्यार एका वेळार मनशांनी हेर वायट संगतींक आमालाक ड्रग्साक एडिक्ट जाल्ले आमकां पळोवंक मेळटा आज मनशां सडावत जाणां सक्कट नोमणेची ह्या मोबायलाक एडिक्ट जाल्लीं ल्हान भुरगीं सयत हे मोबायल कशें वापरचें ते ताजे इतल्याक बरें न्ही वायट न्ही पूण तें कशें आमी बऱ्या रितीन वापरचें त्याच्या जाळींत कशें आमी सांपडांतलें बरें पळोवचें ह्या विशयांत आमी आज जाणा जातले हांव प्रिवेन्शन इज बेटर दॅन क्युअर म्हणटात म्हूण सांगल्यार आमी पिडेक पडचे पयलेंत तातूंत रक्षण घेवचें बरें म्हणून ह्या विशयांत आज आमी जाणा जातले हांव आनी तुमकां समजता की ह्या कार्यक्रमाक स्वागत आनी एक संगत पळयता आमी म्हणल्यार थोड्या वर्सां आदीं भुरग्यांक रडलेल्या वेळार कांय चॉकलेटां दिवची स्वीट्स दिवचे आनी ताजे मागीर हेर कितें खेळाच्यो वस्तू दिवचे तांकां थांबोवचें आसलें आतां तें पुरो कांय जालें भुरग्यांक भुरगीं जाल्यार 1 वर्साची 1.5 वर्साची 2 वर्साची भुरगीं ताका टॉडलर्स म्हणटा तांकां येंत मोबायल ऑन करून दिल्यार खुशी जाता शिवाय तांकां हे पुरो खेळाच्यो वस्तू आनी पुरो पावना आनी एका कुशीन पळयतना घालना ताका म्हणटा जाल्यार व्हडा तांकां येता तूं मोबायलाचेर बिजी रावंक आसा तांच्या फ्रेंड्सां लागीं चॅट आनी त्या देखून तांच्या कडेन एटेन्शन दिवंक गेल्यार हांगा चुकता देखून खारें करचें म्हळ्यार आवड एक मोबायल ताका दिला ताजे इतल्याक आसता अशें म्हूण सांगून आपणाचें काम करीत आसता भुरगें बापूक ताजे ओटूक आसता मोबायल ओटूक असले एका परिस्थितींत वाडिल्लीं भुरगीं ह्या मोबायलाच्या सहवासांत मुखार तांची मौल्यां कितें जावन आसतलीं कुटुंबांत आनी समाजींत आनी खंयच्या रिती मनशां जावन वाडटीत म्हणले एका रितीचे कन्सर्न दिसता ते कशें कुटुंबादारांनी पुरो त्या विशयान गमन दिवं येता कालें करी येता म्हणले एक 55 चॅलेंज बरी दिसता मुखार मोबायल आज एक खेळाची वस्तू मनोरंजनाची वस्तू म्हणले कोण भुरग्यांक थांबोवंक तांकां खुश करूंक मोबायल दिवचें एक व्हड चूक आवय बापायनी करचें ल्हान भुरग्यांक एक्चुअली भलायकेच्या दृश्टीन तें भोव मारेकार कित्याक म्हळ्यार तांकां ती सूक्ष्म मस्त सेन्सिटीव ती आनी तांकां हे पुराची रेस जावंक पुरो
तांच्या भलायकेक ती बादाक जातात आणि नैतिकतेच्या दृश्टीने ते एक मारेकार कित्याक म्हळ्यार आतां चिंतया भुरगें रडटना आवयन तिचे मोबायल दिले या बापायन ताचे मोबायल दिले काल जाता की म्हळ्यार आमी पुरो एडल्ट्स देखून आमचे यूट्यूब जावं पुरो आनी खंयचे व्हिडिओ घाले जाल्यार फस्ट म्हणजे कितें एडवर्टायजमेंट्स ती एडवर्टायजमेंट्सांक आमकां कंट्रोल ना कळ्ळें एडवर्टायजमेंट आमकां मेळटात म्हणून गूगल जाय जाल्यार एडवर्टायजमेंट घालता ते आमी एडल्ट देखून तातूंत हिंसा आसूंक पुरो या तातूंत अनैतिकता आसूंक पुरो अश्लील आसूंक पुरो पसडे आसूंक पुरो वायट आसूंक पुरो शोशण आसूंक पुरो ही पुरो मतीक येता म्हळ्यार नैतीक मौल्यांत थंयसर साप्र जातात आनी अशे मोबायल दिल्ले वरी भुरगीं तांकां गुत्तना काल दामचे म्हणून वाठाराचे दामचे आनी आवय बापायच्या फोनांत कितें आसा आजकाल पेमेंट ऍप्स आसात या क्रेडीट कार्ड डेबिट कार्ड इन्फॉर्मेशन आसात ती कांय तशें अशें सोडून दामता आसतना पयशे गेल्ले या कितेंय तशें लुकसाण आर्थीक लुकसाणय तातूंत जावचें आसा आनी आज कित्याक वडिलां भुरग्यांक मोबायल दितात हे सवालाक जाप दिवचे जाल्यार पयल्यान जावन आमचे लागीं सोंसणी कांय ना होय आमच्या लागीं सोंसणीकाय ना मोबायल वापरले वरी आमची आज सोंसणीकाय उणी जाल्या सो नो पेशन्स आनी हें कशें रुता जालां म्हळ्यार ओवर द इयर्स फाटल्या वर्सांनी इंटरनेटाचो स्पीड मोबायलाचो स्पीड भयंकर आमकां दामले तक्षण आमकां मेळटा आमकां जाय जाल्यार तक्षण आमकां मेळटा इन्स्टंट ग्रॅटिफिकेशन येता तातूंत संतोश हेका म्हणून देखून आमकां खंयचेय रावूंक आमकां फुरसत ना सोंसणी कांय खंयच्याकी ना देखून आमी कोणी रडले तक्षण तांकां दिवंक सोडचें म्हाका ती करन जायनाका ती सोंसणी कांय टेस्ट करूंक म्हाका नाका राग येवं नजो सो मागीर म्हाका टेन्शन जावं नजो इरिटेशन जावं नजो देखून हें पुरो आडावच्या खातीर आमी आतां भुरग्यांक तांणी विचारले तक्षण आमी तांकां पळोवया कित्याक म्हळ्यार आमी सोंसणीकाय आमचे थंय आसा सो सोंसणीकाय आमचे तागी ना देखून कांय तरी थोडे फावटी व्हिडिओ पळयता आसतना बफरिंग आयले आनी कनेक्टिविटी ना या इंटरनेट स्पीड ना थोडं आमी दुसोवचें म्हळ्यार सोंसणीकाय नासतना काल बाय इंटरनेट कळ्ळें तशें अशें म्हणून तांकां इंटरनेटाचें दुसोवचें गाळयो दिवच्यो सो अशें बरें जाता देखून आज कित्याक आज मोबायल दिल्ले तक्षण भुरगीं वगेर रावतात कित्याक म्हळ्यार एक आनी तूं एक हांवें समज वसताना म्हाका मेळिल्लें आमच्या मेंदवांत ब्रेनांत एक हार्मोन क्रिएट जाता कदळ आमी मोबायल पळयता आतां मोबायल दिले तक्षण मोबायल भुरगें वगेर रावलें कित्याक म्हळ्यार तातूंत मोबायलांत ताका पसंद जावचे संगती तातूंत आसात तातूंत ताका संतोश मेळ्ळो ताका इरिटेशन जावचें उणें जालें ताचें स्ट्रेस उणें जालें ताचें डिस्कम्फर्ट उणें जालें सो सुशेगाय ताका मेळ्ळी धादोसकाय मेळ्ळी कित्याक म्हळ्यार आमच्या मेंदवांत एक डोपोमाइन म्हणलें एक केमिकल हार्मोन ते क्रिएट जाता सो जेन्ना कितले चड आमी मोबायल वापरता कितले चड आमी मोबायलाचो उपयोग करता तातूंत आसले आमी घेता तो आमकां हें केमिकल चड जाता संतोश सुदोरतो जाता आनी आमकां विपरीत एक दिसाचो आनंद आमी भोगता देखून आमकां चड आनी चड मोबायल आनी भुरग्यांनी ताकाच रडचें आतां भुरग्यांक गोत्ता आवय बापायन दिवचें मोबायल म्हणून देखून तांणी चड रडचें आमकां भुरग्यांची सायकोलॉजी गोत्तना बट भुरग्यांक आमची सायकोलॉजी आमी कितें मुखार करता तांकां कळीत आसा देखून ताणेंत 3 तास आमकां कंट्रोल करतात आनी दुसऱ्या आनी सांगत आसता हांवें डोपोमाइन म्हणलें आनी एक केमिकली आसा तें सेरोटोनीन म्हणून सेरोटोनीन आनी जितलें चड डोपोमाइन चडतना तितलें चड सेरोटोनीन उणें जाता लेवल्स उणें सेरोटोनीन म्हळ्यार आमकां तृप्ती दिवचें जातलें सॅटिस्फाय करता तसलें एक संगत ते उणें जाता आमी चड डोपोमाइन आमकां क्रिएट जाता आसतना आणकी करया आणकी पळोवया आणकी खेळया आणकी पळोवया म्हणून चड संतोश जाय म्हणून करता आसतना आमकां तृप्ती उणें जाता वी आर लेस सॅटिस्फायड सो ते सेरोटोनियम लेवल्स उणें जाता देखून आणकी सॅटिस्फाय जायचें म्हाका आणकी ग्रॅटिफाय जायचें म्हाका आणकी म्हाका चड जायचें आणकी चड खेळचें चड वेळ दिवचे म्हणून तें जातना आमचें बॅलन्स लायफ इम्बॅलन्स जाता सो एका रितीन आमचें ते तांतूं लेवल्स सोडून जाता आसतना आमकां आमच्या जिवितांतच लायफ इम्बॅलन्स जाता देखून भुरग्यांनी आजकाल मोबायल विसरचे आनी जावंक पुरो भुरग्यांनी खेळचे गेम्स ते भुरग्यांक आज त्याच रितीन डिझायन केल्यात भुरग्यांकच हे तांचे लेवल्स ते डोपोमाइन सोडोवचे भशेन तांतूं एक रिती लेवल्स
चॅलेंजींग दिवचे सो भुरग्यांक इंटरेस्ट जाता कसले तांचो चॅलेंज येता ना जाल्यार बोर जाता आसले एक लेवल जालें तशें आनी एक लेवल आनी तातूंत आज आमी कशें खेळटा त्या प्रमाणे तो मॉडिफाय जाता आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स गेम मॉडिफाय जाता सो मस्त आकर्षक गेम्स आसात भुरग्यांक देखून तांचो चड तांकां आसक्त उदेता आनी सर्तीक संतोश ते आपणायतात आनी कितलो संतोष जोडटा तितलें तांचें सॅटिस्फॅक्शन म्हणून जाता देखून आनीक चड म्हणून घंटे काटले ती मोबायलार वेळ करशितात आतां भुरग्यांक सोडया आमी वडिलां आतां आमकां बुदीक पावल्लीं या आमकां समजणी आसलेलीं बुद्धवंतां या तरणाटीं या कॉलेज स्टुडंटांक कित्याक आज स्मार्टफोनां चड वापरतात कित्याक म्हळ्यार पयलीं जावन बोर जावचें आडावंक आमकां बोर जाता आमकां इन्स्टंट ग्रॅटिफिकेशन म्हणचें सुपर स्टिम्युली आज काली स्मार्टफोना वरवीं आमकां सुपर स्टिम्युली चडल्या म्हळ्यार आमकां आमी इल्लेशांत आमी तृप्ती भोगना आमकां आनी आमकां एकूच लेखाची संगती आसल्यार आमकां तृप्ती जायना नवे संगती येचे विभिन्न संगती आसात जे देखून तशें सुपर स्टिम्युली ते आमचे लागीं आसले वरवीं आज आमकां सगळी संगती आमकां पसंद करनात जायते आमकां तांचो आसक्त ना देखून विग्गी बोर जावचें वेग्गी आमकां बोर जावचें देखून आमकां ते बोर्डम एवॉयड करचे खातीर आमी जायतीं जाणां आज हें करतात मोबायल वापरतात आनी थोडी स्ट्रेस उणें करूंक कॉलेजीन जावं पळय एग्जाम आसा होमवर्क आसा आनी प्रोजेक्ट आसा घरा जाल्यार फॅमिलीचे रेस्पॉन्सिबल आसा कामाक वयतलीं जाल्यार तांकां बॉसाचें तांच्या वर्क तांच्या जाग्यार कितें चड इतर स्ट्रेस आसा तें उणें करचें घरा आयल्या तक्षण मोबायल पडचें वेहिकलार येता आसतना जावंक पुरो आनी ट्रॅवल करतना जावंक पुरो मोबायलार टायम चड वेळ करचो आनी थोडी दूख बेजाराय तें पुरो आडावंक दूख या कोडू अनुभव कितें आसा जाल्यार जावंक पुरो एक मोर्न जालें तें म्हाका विसरून सोडीचें देखून म्हाका हांवें मोबायल वापरचें जावंक पुरो म्हाका धोको मेळ्ळो कोणाय म्हाका लव फेलियर जालें देखून तें म्हाका विसरून सोडचे खातीर मोबायल वापरचें आनी म्हाका कोणें जोर केलें बॉसान जोर केलें गाळयो चोल्यो आनी कोणें या घरा कारणदाय बेजाराय आसा लढाय आसा ताच्या खातीर तें पुरो आडोवचे खातीर मोबायल हें कानाक घालून म्हाका खंयचेंय हें पुरो नाका म्हणून थंय संतोश जोडचे खातीर तांणी मोबायल वापरचें आनी थोड्यांक एकांत रावंक जाय आयसोलेट जावंक आयसोलेट जावच्या खातीर थोड्यांनी एकांतपण हांवें आसा जें म्हणून कोणाचें इरिटेशन म्हाका डिस्टर्बन्स नाका म्हणून मोबायलार आसचें आतां खाली आसल्यार उलयचें पडटा बसचें पडटा खेळाचें पडटा काम करचें पडटा मोबायलार आसल्यार कुडा भितर आसल्यार हांव म्हज्या इतल्याक म्हाका सगळो संवसार म्हज्या मतीन म्हज्या मोबायलान मेळटा सगळो लागीं म्हाका मेळोंक जाता म्हणून मोबायलार वेळ करचो बसले कडेन बसचें थंय पाटी दूख येता हाती दूख येता हाडांय जरतात आनी कितेंय आमचें ब्लड फ्लो समज जायना आनी दोळे पाड जातात मेंदवाक स्ट्रेस जाता दोळ्यांक स्ट्रेस जाता अशें म्हणटना विविधतेची भलायकेची पिडा थंयसर दिसून येता आनी आखरेचें कित्याक चड मोबायल वापरता म्हळ्यार फ्रेंड्सांक मेळोंक सदांच जावचें म्हाका फ्रेंड्सां नात आतां सदांच आतां कितें म्हणजे परिस्थिती म्हळ्यार फ्लॅटान रावचें आनी दुसऱ्या लोकां लागीं आमकां संबंद ना भुरग्यांक सांगचें सो देखून हांव वाडोवन येता आसतना मोबायल मेळटा म्हाका फ्रेंड्सां नात म्हाका उलोवंक म्हाका खेळोवंक हांव ल्हान आसतना कोणा लागीं बसून खेळोना देखून म्हाका आतां फ्रेंड्सां जायची देखून फ्रेंड्सांक सोदचें देखून फ्रेंड्सांक आपूण त्या खातीर चड आनी चड तांचे लागीं चॅट करचें आनी अशें जायतो वेळ तांतो करचो आनी संबंद दवरूंक संबंद दवरच्या खातीर मोबायल वापरचें आनी ह्या दिशेन हांवें एवढो सांगलें फियर ऑफ मिसींग आउट म्हळ्यार जर हांवें मोबायल वापरना जाल्यार म्हाका हांव खंय मिस जाता कोणना म्हणून म्हळ्यार ह्या ग्रुपांतून हांव खंय मिस जाता कोणना म्हणून आतां चिंतया हें जावचें कॉलेजीच्या भुरग्यां लागीं कॉलेजीच्या भुरगीं कितें करतात सांगात उलयतात पियर ग्रूप डिस्कशन आसता तांचें देखून एकच अभिरुचीचीं एकच आसक्त आसलेलीं भुरगीं सांगात उलयन आसतात जावंक पुरो खंयच्या एका एपिसोडा विशयान जावंक पुरो खंयच्या एका खेळा विशयान जावंक खंयच्या एका गेमा विशयान ती सांगात येतात तुवें खेळचो गेम हांवें खेळचो एकत देखून आमी डिस्कस करचें तुवें पळयलें फिल्म एकत हांवें पळयलें फिल्म एकत आमी डिस्कस करचें जर हांव जर पळयना हांव जर मोबायल यूज करना ह्या ग्रुपांतून हांव भायर पडलो सो फियर ऑफ मिसींग आउट देखून हांवें चड आनी चड तीं कितें करतात तेन्ना हांवें पळोवचें तीं कितें खेळटा तेन्ना हांवें खेळचें तीं कितें मोबायल वापरता खंयच्या खातीर वापरता तेन्ना हांवें करचें देखून हांव एक इन्क्लूड जाता म्हणून त्या ग्रुपांत देखून तें एक फियर ऑफ मिसींग आउट म्हणलें एक तें फोमो बी आसा पळय त्या खातीर आज चड जावन मोबायल वापरचें आनी बिंज वॉचिंग म्हणून बिंज वॉचिंग म्हळ्यार ते एक नवो कॉन्सेप्ट ह्यो आजकाल कितें जाता म्हळ्यार सतत बसले कडेच
3 तावन 4 तावन मिनिमम 4 घंटे या ताच्या चड बसले करता बसोवन वन सिटींग कंटिन्युअस सिरीज पळोवचे आता पयलें काल जातालें म्हणल्यार धारावाही सिरियल आसताली दिसाक एकच अर्दो घंटो आणि तातूंत मेळचे 20 मिनिट्स मात्र आणि त्या 20 मिनिट्सांनी अकरेक येताना इतली आतुराई इतली एंग्जायटी क्रिएट जाता की ते एक क्लायमॅक्स पावता थंयच स्टॉप जाता मागीर आमचे ते एंग्जायटीच्या लेवलार फाल्यां म्हणसर आमी वेट करून रावपाचें थोडा सोंसणी काय पळया तर सोंसणी काय पळया आतां मनशां सोंसणी काय ना हे कशें म्हणल्यार आतां ते सिरियलां पुरा ಒಟ್ಟುಕುತ್ತು आता 10 एपिसोड असल्यार एका सिरिजान 10 एपिसोड हेवटेन रिलीज करचे आजच 10 एपिसोड येतात सो एक एपिसोड पळयत आसतना अर्ध्या घंट्याचे 1 घंट्याचे एपिसोड पळयतना आखरी एक कितें सस्पेन्स आसा पळय तें कितें नेक्स्ट काल जाता म्हणून पळोवंक म्हाका फाल्यां नाकाचें म्हणून ना नेक्स्ट आनी एक एपिसोड थंय रेडी आसा सो 1 घंटो जालो 2 घंटे जाले 3 घंटे जाले 4 घंटे जाले कंटिन्युअस आतां भुरगीं पुरा रातीचे पळोवन वचूंक स्टार्ट करून राती 2 वरां 3 वरां हांवें कॉलेज करतना हांवें थोड्या भुरग्यां लागीं इंट्रॅक्शन करतना हांवें देखलें आनी म्हजें संशोधन म्हजें हांवें रिसर्च केलें ह्याच विशयांत कशें कॉलेज भुरग्यां लागीं बिंज वॉचिंग बिहेवियर कित्याक ती मोबायल वापरतात कशें ती खंयलें खंयच्या रितीर ते मोबायल वापरतात खंयलें बिंज वॉचिंग करतात तें पुरा पयलें बिंज हिटींग म्हणून आसलें टीव्ही पळयता आमी जेवचें खावचें ओबेसिटी क्रिएट जाता मोठाय येता सो गुत्त ना कितलें हांवें केलां म्हणून खावचें तें बिंज वॉच हिटींग म्हणचें आतां हें बिंज वॉच कंटिन्युअस पळयत रावचें सो अशें मोबायल कितेंय दिवंक शकता म्हणून आज आमी वाद मांडयेत पूण मनशा मोग दिवंक खंडीत ह्या मोबायलावर आमकां जावचें ना मनशा लागीं आसा तो संबंध रियल एक्सपिरियन्स आमकां कितलेंय वर्च्युअल रियलिटी आमकां आज रिप्लेस करूंक जायना देखून मोबायल आमचें जिवीत रिप्लेस करना मोबायल मोग रिप्लेस करना सो आवय बापायनी दिवचो मोग मोबायलाक दिवंक जायना देखून आवय बापायनी थोडें दिवचें हांव ना जाल्यार व्हडना भुरग्याक एक मोबायल दिवन हांव पयस कामाक येता आनी थंय येता हांगा येता म्हणून पूण काल जाता म्हणल्यार आवय बापायचो सांगात आवय बापायचो मोग भुरग्याक मेळना कितलेंय भुरग्याक वस्तू हाडली कितलेंय वर्च्युअल रियलिटी क्रिएट करून दी तूं भुरग्या लागीं उलोवनूच जाल्यार राव आज परगांवांत आसलीं भुरग्यां लागीं हांवें भुरग्यांक म्हाका म्हणल्यार तांच्या कामा निमती तांच्या वावरा निमती तांच्या पयशे कमावच्या निमती तांणी परगांवांत रावचें पडटा पूण भुरग्यांक तांकां सांगात दिवच्याक ती ऑनलायन येवचें घडये ऑनलायन येवचें घडये विडियो कॉल करचें पूण कितलें म्हणल्यार टच ना जाल्यार भुरग्यांक आपुडचें भुरग्यांक तांकां वेंगेन घेवचें सो तांकां लागशिल्लो संबंध स्पर्श जायचे ते ना जाल्यार हे मोबायलान दिवंक खंडीत सकणांत देखून ह्या दिशेन कुटुंबाचें मौल्यां ह्या मनशाचें मौल्यां ती आज मेळनात भुरग्यांक मेळनात वय आमकां पयले थोड्या वर्सां आदीं काल जातालें म्हणून सांगल्यार मनशान थोडे दादले मनीस सडावत जावन सोऱ्याक एडिक्शन जालें म्हळ्यार उठले तक्षण सोरो पिवंक जाय दिसा मदें जाय सांजेरी जाय अशें एडिक्शन जावन आसतालें आनी ताजे उपरांत आमकां खाणें पळोवंक म्हणल्यार ड्रग्स ते नासतना तांकां जिवंक जायना खंयच्या म्हणून रितीर ते येवन प्रोक्योर करून तांकां करूंकूच जाय आतां आमकां एक नवें तें एडिक्शन आयलां काय म्हणल्यार मोबायल एडिक्शन आतां तातूंत पयलेंच्यान दादले मनीस मात्र आसताले चड जावन इवन ड्रग्सां ती तशें चड जावन चेडे आनी आसताले चेडवां आसतालीं पूण ह्या एडिक्शनांत सकट नमुने सोलोकी आसा दादले मनीस आसात बायल मनशां आसात भुरगीं आसात सकट नमुन्याची एका मोबायलाक एडिक्शन तुमी सांगले प्रमाणे एक ताजे बॅटरी चार्ज उणें जालें म्हणटा ते रेस्टलेसनेस ताज्या भायर मोबायल खंय विसरून खंय उरलें जाल्यार एकदम संवसारांत आड ओमतो पडलेले बरें जालें म्हळ्यार एका रितीची एंग्जायटी भितर क्रिएट जाता आनी तें आमकां आमी ऑलरेडी त्या मोबायलाक ऑलरेडी वळख जाल्या स्लेव जाल्या म्हणून गुलाम जाल्ले बरें बघता वय एडिक्शन ह्या एडिक्शनांत तावन कशें मनशान पयस रावूं येता काल कोरा करी येता म्हणून एका थोड्या 10 वर्सां आदीं हें नासतना आमकां सुशेगाद जिवंक जातालें रावूंक जातालें आतां एकच फावटी असली एक परिस्थिती उदेला की ते नासतना जायत ना म्हणलें बरें जालां आनी तें इल्लोसो वेळ ना जाल्यार रेस्टलेसनेस सुरू जालें 100% आमी शुअर करता हें समा आसा म्हजे कडेन खंयच्याय वेळार म्हाका उपयोगा पडटा म्हणलें बरें शुअर करता आतां पयलें हाका जाप दिवचें जाल्यार पयलें मोबायल एडिक्शन कितें म्हणून आमी समजचें मोबायल एडिक्शन म्हळ्यार मोबायलाचो वापर विपरीत सोडून
आमच्या दिसपडत्या जिन्येचेर ताचो प्रभाव पडून आमी करूंक आसच्यो कितें गरजेच्यो संगत्यो आहात आमच्या कुडीच्यो आमच्या वैयक्तीक आमच्यो जबाबदाऱ्यो तें करिनासतना तातूंत तें करूंक आसक्त नासतना मोबायला वयलें जेवंकूच जायना म्हणल्यार एका मानसीक स्थितीक आमी पावचे आनी आमचे त्या दिशेन आमचें वर्तन बिहेवियर चेंज जावचें हाका आमी मोबायल एडिक्शन म्हणटा वय. सो कितें करूंक आसा कितें जबाबदारी आसा तें करनासतना तातूंत आमकां आसक्त ना. सो आमी सदांचीं कामां करूंक वैयक्तीक जबाबदारी तशेंच कुटुंबाची समाजाची जबाबदारी करूंक आमी आळसाय केल्ले वेळी आनी शिकूंक मोड ना वय काम करिनासतना शिकनासतना काम करिनासतना मोबायलार वेळ करचो न्हू तातूंत दस कांय जोडूंक आवड येता जाल्यार आमी एका एडिक्शनाक वळख जाल्या म्हणत. आनी हाका थोडीं लक्षणां आसात. लक्षणां म्हळ्यार एक घडये घडये मोबायल उक्ते करून पळोवचें. रिंग जायना जाल्यार मॅसेज येना जाल्यार घडये घडये पळोवचें. ती एक पिसाय ती एक पिशें पळोवन घडये घडये काण पळयचें म्हाका तें काय येना जाल्यार पळयत म्हाका. सो तें एक एडिक्शन तशें केलें करता जाल्यार एकलो तें लक्षण आसा जाल्यार एकलो मनीस एडिक्शन जाला म्हणून. दुसरें मोबायल वापरूंक असाध्य जाल्ले वेळी कितेंय जावचें तुमी सांगलें रेस्टलेसनेस डिस्कम्फर्टनेस. सो कदाळा वापरूंक अवकाश मेळना आतां मिसान वापरूंक अवकाश ना क्लासींत वापरूंक अवकाश ना आनी ह्या टायमार हायस्ट इरिटेशन जावचें रेस्टलेसनेस दाखोवचें धावया म्हणून तो वोंगचें बेवटी भायर या म्हणून वेचें देखून क्लासींत म्हणून तो उठोन वेचें मुतोंक वेचें थंय म्हणून वेचें आनी काले रिजन दिवन वेचें तशें. आनी तिसरें लक्षण कालें म्हळ्यार मोबायल गरज नासले कडेन वापरचें. गरज ना हांगा थोडे कडेन थोड्या संगतींनी थोड्या जाग्यार आमकां मोबायल वापरचें गरज ना. आतां चिंते उडोवं पयलें सांगलें जेवच्या वेळार आमी एक्चुअली जेवीचे खायचे त्या मोबायल गरज पूण तें वापरचें. सो म्हळ्यार जर एकलो जेवतानाय मोबायल वापरता जाल्यार कितें गरजेचें न्ही तें ताका तो जाय की एडिक्ट जाला म्हूण सांगयात. आनी चवथ्यान मोबायल वापरच्या खातीर कितें करूंक आसा तें करिनासतना रावचें आनी करूंक नजो आसलें तें करचें. आतां दाखल्याक एक सांगचें जाल्यार म्हाका ताप येता म्हणून सांगून हांवें न्हिदोंक वचचें म्हाका एक्चुअली ताप ना तकली पळय आतां ताप येल्यार एटलिस्ट पळयतात आंगून आंगे म्हणून म्हाका तकली पडटा म्हणचें आनी न्हिदोंक वचचें कित्याक एक्चुअली तकली पडटा न्हिदोंक नाका न्हिदोंक वचचें जाल्यार रुमा वचून बेड्डार बसून म्हाका मोबायल पळोवंक जाय. सो कितें करूंक आसा तें करनासतना करी नजो आसलें तें करचें. थोडे फावटी टॉयलेटाक वचचें म्हाका टॉयलेट जाला म्हणून सांगून टॉयलेटाक वचचें एक्चुअली टॉयलेट जावना वॉशरूमाक वचचें म्हूण गरज ना बट तें वचून वचचें. तशें पुरो अशें कितें करूंक नातल्लें तें करचें. अशें एक टेंडन्सी आसा अशें बिहेवियर आसा जाल्यार एकलो मोबायलाक एडिक्शन जाला म्हणयत. हाका पर्यार सेल्फ कॉन्शियसनेस आपूण एडिक्ट जाला म्हणून ओप्पून घेवचें. आजकाल हें भोवून जायत्या लोकांक थंय आमी एडिक्ट जाल्या म्हणून कोणी ओप्पून घेनात. तांणी म्हणचें गेलें म्हळ्यार हें पुरो नॉर्मल हें पुरो कॉमन सगळ्यां करतात ते आज सगळ्यां अशेंत तें देखून तांकां आपूण असले एका सन्निवेशाक वळख जालां असलें म्हजें बिहेवियर चेंज जालां असलें म्हजें थिंकींग चेंज जालां हांव घडये घडये मोबायल वापरतां हांव गरज नासल्या कडेन मोबायल वापरतां हांव एडिक्ट जालां म्हणलें ओपन घेवंक हें तसलें कॉन्शियस हाडूंक मनीस आज फाटीं सरता. जर आमी कॉन्शियस आसा वय हांव एडिक्ट जालां म्हाका न्ही जाय की हाच्यातून एक बंदड हाच्यातून म्हाका सुटका जायची म्हणून जर एकलो तसले आत्मप्रज्ञा म्हणटात तसले प्रज्ञावस्थ स्थिती आयल्यार मात्र हाच्यातून भायर येवंक जाता. नाजाल्यार खंयची मेथड सांगीत हांवें तूं एडिक्ट जालाय सायबा तुका मोबायल ना तूं एडिक्ट जालाय सायबा तुका जेवण ना तूं एडिक्ट जालाय देखून आनी कितें तांकां एवॉयड करियेत तांकां दिनासान रावयेत पूण तें फळ दिना तें फळादीक जायना. ती कालें करतात ताच्या उपरांत तांकां डिप्रायज जावन ती आतां चड वापरतात वय ताका आयसोलेट करियेत मोबायल दिनासान रावयेत आनी जोर करियेत आनी काल सदांय सांगून रावयेत पूण तें एकल्याक आपूण एडिक्ट जाला म्हणून ताका भोगाचें हाचे वरी म्हजी भलायकी पाड जाता भलायकी सुदरायची म्हणून कळ्ळें जाल्यार मात्र एकल्याक ताचे वयर जैत व्हरूंक जाता. सो तोच एक पर्याय. So unless and until one becomes conscious of his state of being addicted to mobile, he cannot be treated. आणि आजकाल मानसशास्त्राज्ञ काल म्हणचे म्हळ्यार खंयचेय एडिक्शन आज गुण करियेत या गुण करचे म्हळ्यार ट्रीट करियेत आज खंयचेय एडिक्शन जावंक पुरो खंयचेय एडिक्शन ड्रग एडिक्शन जावंक बिडी सिगरेट गुटखा पान मसाला आनी खल एडिक्शन जाल्यार आज डॉक्टरांक ट्रीट करूं जाता पूण मोबायल एडिक्शन न्ही मोबायल एडिक्शन
आणि हे एडिक्शन ल्हानांक धरले म्हालगड्या म्हणसर प्रायवंत म्हणसरी असा सगळ्यांक आसा एक विपरीत एक पिडाई सो देखून ह्या विशयान चड रितीन आमी मनशांक कॉन्शियस जावचे प्रमाणे तांकां समजून दिवचे कितें आमकां वायट जाता कितें आमी लुकसाण आमकां जाता आमी कितें चुकोवन पडटा आमकां कितें उण्यापण हाचे वरवीं जाता आमचें जावंक पुरो लॉंगजिविटी आमचें कितें लायफ स्पॅन उणें जावंक पुरो हय तशें जाल्यार कॉन्शियस तांकां हाडचे बरी आमी कितें करीचें नाजाल्यार दुसरें कांय प्रयत्न केले जाल्यार तें थोड्या तेंपाक तें चड फळ दिवचें ना ಹಂಗೆ ತಾನು ಕೆನರಾ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಕೇಂದ್ರ ತಾನು असले अवेअरनेस प्रोग्राम काही काही फिरगजांनी जावं पुरो युवा जाणांक जावं पुरो वडांक या इस्कालांनी काही दिते आसात की तुम्ही असले वय आमचे ते प्रमुख काम दॅट इज द मेन ऑब्जेक्टिव्ह वय ह्या विशयांत मिडिया एज्युकेशन क्रिएटिंग अवेअरनेस इज द प्रायम वर्क ऑफ दिस सेंटर देखून आमी इस्कालाक वेता इस्काला वचून मिडिया एज्युकेशन सेमिनार कंडक्ट करता आनी भुरग्यां लागीं सळावळ करता आनी पेरंट टिचर्स मिटिंगा वेळार आमी आवय बापायनी कशें भुरग्यांक गायड करीत टिचरांनी कशें भुरग्यांक मोबायल वापरचे विशयांत रेस्पॉन्सिबल यूज ऑफ डिजिटल गॅजेट्स अँड हेल्थ हजार्ड्स ऑफ मोबायल्स सो हाऊ टू यूज responsibly social media accounts or mobile या सायबर सेक्युरिटी सेफ्टी टिप्स आमी कितें आमकां इंटरनेटा वरवीं कितें आमकां बाधक जाता कितें आमी वगडावन घेता ह्या विशयांत आनी कशें आमी बरें सेफ रावयेत त्या विशयान पण आमी जायत्यो समजोनी लोकांक दिता आनी रजे शिबिरा वेळार आनी भुरग्यांचें दावेचें जीवन ज्योती शिबिरा वेळार थंय वेता आनी सिस्टरांक या पाद्रापांक सेमिनारीन जे कोर्स आसा ह्या विशयांत आनी सिस्टरांक आतां नेक्स्ट मुखल्या म्हयन्यान म्हाका थोड्या टर्शियन्सांक आनी फॉर्मेशन आसल्या सिस्टरांक ह्या विशयांत समजोनी दिवंक आनी तशेंच पाद्रापांक सिस्टरांकय एक असलें एक सेमिनार कॉन्फरन्स करूंक साध्य आसा सो असले कामां जाते आसात ह्या विशयान थोडे आमी विडियोज करता ते धाडटा आनी ह्या आमच्या रिजनल लेवलार हाचे विशयान डिस्कशन जाता आमी रिसोर्साचे एकामेका शेअर करता उरले आमी कितें केलां तें उरले करूंक आमी प्रेरणा दिता सो असले संगत्यो जाते आसतात चटवटके जावनूच आसतात आता एक संगत तुम्ही सांगली काय म्हणल्यार उरलं पूर एडिक्शनाक खंयच्या म्हणटा रितीन ट्रीट करी येता पूण ही एक संगत आका म्हणल्यार फकत ना पूण एक समालोचन मना आमचो काय कावन्सिलींग करणं तशें करून कांय मनशाक अवेअरनेस येवचे बरी करण आमचो दोन पयस आमचे तले काही एक आमच्या मंगळूरच्या शहरांत म्हणे असल्या विशयांत कावन्सिलींग करचे तले काही फॅसिलिटी की म्हणे आसा की वय आमची डॉक्टर कॅरोलीन ती कुटुंबाजिने केंद्रांत तिचो पात्र मोठो आसा ह्या विशयांत ड्रग्साक एडिक्ट जाल्लीं मोबायलाक एडिक्ट जाल्लीं आनी विविध रितीच्या एडिक्शनाक वळख जाल्ल्यांक क्लिनिकल सायकोलॉजिस्ट आसात सो ती तांकां कंटिन्युअस गायडन्स दिवचें कंटिन्युअस सिटिंग्स आनी तांकां मोटिवेट करचें आनी अशें मार्गदर्शन दिवचें हें पुरा करीत आसात ती आमच्या वर्तुळांत आसतलीं भायलीं इतर डॉक्टरे आसात सो असले प्रयत्न आसा करियेत आमी पळयलें जाल्यार जावं पुरो मोबायल या इंटरनेट ते कंटिन्यू जावन मनशान सोदून काडलेलें देवान दिल्ल्या जाणवाये वरवीं वय आनी ताचे इतल्याकच आपणा इतल्याकच ते बरें म्हणून की जायना पाड म्हणून की जायना ताचे बरेपणू आनी वायट ताच्या वापराचेर उपयोगाचेर हुंदो नासता सो अनफॉर्च्युनेटली सडावच जावन आमकां हे इंटरनेट मनशाक एका संबंदांतून पयस व्हरता आनी ते बरें करता पूण सांगात आसा आनी एका दृश्टीन आमी पळोवचें जाल्यार खंयच्या रितीर हें आमकां देवाक लागीं व्हरूंक सकत या खंयच्या रितीर आमी धार्मीक रितीन ते उपयोग करण आमी खाणे बरेपण तातूंत आपणाव येता कसल्या सकट संगतीनी एक म्हळ्यार आमकां आंतू आतां मस्तू भक्ती कार्यक्रम ते मेळटात पूण हेर कांय खंयची साधनां आमकां म्हळ्यार पयले पर नातली संगती बाप साहेबाचें इंटेन्शन मेळटा दिसपट्टी वाचपाक मेळटा ते मेळटात वय ती बरें संगती हे पापा फ्रांसीस तो म्हणटा इंटरनेट इज गिफ्ट फ्रॉम गॉड
इंटरनेट या मोबाईल या आतांची आधुनिक तंत्रज्ञान अंतर्जाळ हे देवाचें देणे देखून हे देवाचें देणे आमच्या हातांत आसता त्या मुखांतर आमी देवाक महिमा हाडचें कामां करीची आनी ही साधनां वापरून आमी सदां संपर्कांत बऱ्या संपर्कांत आसा जे देखून संपर्कांत आसा जे म्हणून ही जायतीं साधनां वापरून आमी नीज संपर्कांत पयस वयचें या देवाच्या संपर्कांत पयस वयचें तें एक व्हडलें डेंजर देखून हे आज बाप साहेब कितें म्हणटा म्हळ्यार हे इंटरनेट वायर केबला वयर आसा केल्ले नेटवर्क मात्र जावन उरनाये बदलाक ते मनशाचें नेटवर्क मनशांक लागीं जावंक तांकां आयकोवचें तसलें लिसनींग सो आयकोवचें तसलें नेटवर्क जायचें तो म्हणटा सो ताचें चिंता तशें देखून हांवें सांगचें कितें म्हळ्यार आज कितें आमच्या हातांत ही साधनां आसात ही संशोधन व्हडलें जालां सो मनशाची ही एक जाणवाय पूण देवान दिल्लें तें देवाचें देणें देखून ही साधनां आमी वापरून देवाच्या महिमे खातीर आमी गळशीचे तें कशें गळशीचे गी म्हणून पयल्यान ही साधनां वापरून आमच्याच भाग्यवानपणाक आमी वापरचे आमच्याच प्युरिफिकेशना खातीर आमच्याच सँक्टिफिकेशना खातीर आमचे शुद्धपणा खातीर आमी वापरचे आनी ह्या दिशेन आमकां जायते बरे संगती मोबायलान मेळटात ते आमी विंचीचे बऱ्यो संगती आसात ते तांतलें कितें बरें आसा तें मात्र विंचीचें जावंक पुरो वायट आसा पॉजिटिव्ह आसा आनी अश्लील पिंतुरां पळोवचें आसा सो हें पुराय काम जाता आमची मोत कदलायता आमचें पवित्रपण होगडायता कुडीचें पवित्रपण आमी होगडायता देखून म्हजे मोबायल असल्या संगतींक तेंते साव दिता जाल्यार ह्या म्हज्या मोबायलांत असले संगतींत वरवीं म्हाका टेम्पटेशन तेंते साव मेळटा जाल्यार ताचो वापर हांवें उणें करचें जाल्यार पयलें म्हज्याच खातीर हांवें ही साधनां बऱ्याक वापरूंक पळयचें हांवें देखून आनी हाका एक कितें म्हळ्यार परगट जाग्यांनी हांवें मोबायल वापरचे सडीत रितीन मोबायलान कुडांनी रावून वापरचें आनी कोणी नासल्या जाग्यार वापरचें तें आमी आडायचें कित्याक ह्या टायमार आमकां सडीत रितीन टेम्पटेशन येवंक पुरो वाचो वायट वापर करूंक आमकां तें टेम्पटेशन येवंक पुरो सो दुसरें तुमी सांगलें कांतार आयकोवचें देवाचें उतार आयकोवचें देवाचें उतार वाचचें देवाचें उतार नियाळचें हें आमी करतात धरतात पूण थोडीं कितें करतात म्हळ्यार आज कोणाक वाचूंक कळना तांकां तांणी तें रेकॉर्ड करून धरचें वय थोडे आमी ग्रुपान वॉट्सॅप ग्रुपांनी आज थोडीं रेकॉर्ड करून देवाचें उतार बरें रेकॉर्ड तांणी वॉयस नोट आज वॉयस नोट आसा न्ही आज बरोवचें बरोवन वस्तू उणें आज टायप करचें वस्तू उणें आज वॉयस नोट देखून आज हे देवाचें उतार ही हेरांक कोणाक आतां प्रायवेट आसलें तांकां वॉट्सॅप वापरूंक कळटा पूण बरोवंक कळना हे नोट्स धरल्यार तांकां वॉयस नोट्स धरल्यार हे देवाचें उतार आयकूंक जाता नियाळ आयकूंक जाता आनी कितें बरें आसा हें आयकूंक जाता सो असलें करियेत दुसरें ऑनलायन इंटरसेसरी ग्रुप्स आसात मस्त एडोरेशन इंटरसेसरी ग्रुप आसात म्हाका तकलेंतलो एक व्यक्ती आसा ताचें सगळें कुटां म्हणून सांजेर 7 वरां म्हणसर इंटरसेसरी ग्रुपाक जॉयन जाता युट्यूबा मुखांतर घरा एक ल्हानसो मायक काडला आनी भुरगीं सगळें सांगता तीं येतात आवय बापाय घोव बायलां आनी वडिलां भुरग्यां सांगता सगळें काकुलचो देवी काकुलचो तेच करचो आनी मोरयेचो तेच करचो हें साधन वापरनंत पळय भुरग्यांक दुसऱ्या गरजेक मोबायल त्या कुटुंबांत ना पूण मागणें करूंक देवाचे महिमे खातीर देवाची वळख हेरांक दिवंक हेरांक मागचे बरी करूंक हेरांक लागीं हाडचे खातीर हें कुटाम वापरतात कोण असले इंटरसेसर ग्रुप आसतात त्या ग्रुपांक जॉयन जावयेत तिसरें माध्यम शिक्षण दिवच्या खातीर आमी आमच्या ह्या साधनाचो वापर करचे बऱ्याक माध्यम म्हळ्यार बरे संगती हेरांक हांवें सांगलें कलेकर चटवडके आमी करता म्हणून सेंटर तशेंच आमी हर एकल्यानी वैयक्तीक जावन आमच्या भोवारी आमच्या कुटुंबांत कोण आसात तांकां ह्या विशयान बरी शिकोवन बरें मार्गदर्शन दिल्ले वरवीं आनी इंटरनेट जबाबदारी वापरचे विशीं समजून वांचें एक देवाचेंच काम तें देवाच्या महिमे खातीर आमी करचें आतां तांणी कोणी बरें जाल्यार फायदोच न्ही गे आपलो सो एकल्याचो आत्म बचाव करियेत एकल्यान वायट वाटेक बऱ्या वाटेक हाडयेत
आणि प्रमुख जावन सताक साक्ष दिवचे आतां देवाक महिमा दिवचे म्हळ्यार सताक साक्ष दिवचे सत परगडचे मोबायलांनी इंटरनेटान आज सत ना असत बरोवन गेलां फेक न्यूज बरोवन गेल्या नकली खबर आसा वायट खबर प्रसार जातात ते ताका आमी काडून घालीचे ते आमी उणें करून पळयचे देखून त्या दिशेन आमी हर एकल्यानी वैयक्तीक रितीन सताक साक्ष दिवंक आमकां ह्या मोबायला वरवीं जाता आनी प्रत्येक रितीन हे हाका एक टिप्स सांगचे जाल्यार सोशल मिडिया व्हिडिओ पळयत आसतना या खंयचोय न्यूज खबर येता आसतना आमकां थंय रिपोर्ट ऑप्शन मेळटा रिपोर्ट ऑप्शन म्हळ्यार हें फेक आनी तो शोशण आसा आनी तो हिंसा आसा आनी तो अश्लीलपण आसा हें बॅन करीचें हें काडून उडयचें हें म्हणून आमकां तातूंत म्हणटा आमकां आमी पळोवचें मात न्ही बदलाक आमकां थंय एक ऑप्शन आसा डिसलायक करूंक आसा या फ्लॅगिंग म्हणचे हाका या रिपोर्टिंग ऑप्शन हर एकांत आसा युट्यूबांत आसा फेसबुकांत आसा आनी इवन फेक अकाउंट कोणी क्रिएट केलें जाल्यार तेंय आमकां आतां म्हजेंच आदल्या दिसांनी आतां ह्या दिसांनी थोड्या फादर जाते आसा इंस्टाग्रामार म्हजे बरें आनी एक अकाउंट क्रिएट करचें सेम नांव सेम फोटो पूण एक ल्हानसो बिंदू गी एक डॅश गी घालून आनी एक ते अकाउंट क्रिएट करचें आनी दुसऱ्या लागीं पयशे मागचे सो अशें पुरा घडता आसतना आमी हें पुरा वायट हें पुरा असत जाता आसतना आमी तें फेक अकाउंट हांवें कशें म्हजें तें नकली अकाउंट काडलें म्हळ्यार हांवें तातूंत कोण जॉयन जाल्यात कोण फॉलो जाल्यात तांकां सगळ्यांक मॅसेज घाली जाल्यार तूं तें रिपोर्ट कर तें फेक म्हणून घाल आतां म्हजें स्वता म्हजें एकच प्रोफायल म्हजें ओरिजिनल प्रोफायल मात्र आसा ते डुप्लिकेट ना तर कालच्या दिसा एकल्या फादरापाचें तशें जालें ताका तेंच्यानी सांगलें सगळ्यांक मेसेज कर ते फेक म्हणून रिपोर्ट कर आनी तें एक सता विरोध झुजचें न्ही गे सताक आमी करता साक्ष दिता तें देवाचें काम आमी करता देखून हें पळय आमकां मोबायला वरवीं संवसार रुपांतर करूंक संवसार बरो करूंक आमकां एक साध्य आसा आनी शोशणा विरोध झुजचें नीत करून दिवचें हें आमकां मोबायला वापरून इंटरनेट वापरून करूंक जाता हांवें सांगलें पेटिशनां सायन करूंक मेळटात जायते फावटी एका बऱ्या कॉजा खातीर बऱ्या इराद्या खातीर थोडे फावटी पब्लीक ओपिनियन क्रिएट करूंक जाय पडटा तो आमकां हे गुगल फॉर्मांगी आनी खंयची दुसरी लिंक्स धाडटात पेटिशन सायन करा म्हणून चड सायन जालें पेटिशन सायन जालें जाल्यार तें खंयचे एक गरजेक पडटा या कोणाक अभिप्राय क्रिएट करूंक जाता कोर्टाक सबमीट करूंक जाता त्या तातूंत उपरांत आमी हात मेळयचे ते आमच्या मोबायला वापरून आमकां करूंक जाता इंटरनेट वापरून करूंक जाता आनी अनीत कितें आसा शोशण कितें आसा फटकेपण कितें आसा असले व्हिडिओ पुरा रिपोर्ट करून शोशणा विरोध आमी झुजाचे जेन्ना आमी शोशणा विरोध झुजता निती पासत आमी झुजता तेवळ आमी देवाचें काम तें देवाचें काम जाता देखून देवाक तांचो महिमा हाडटा आनी हेरांक आमी मान आनी लेखूंक गांवराव दिवंक आमी साधनां वापरचे आजकाल काम जाता म्हळ्यार हेरांक सकयल घालूंक कमेंट सेक्शन असतात डिसलायक बटन असतात तातूंत पुरा कमेंट्स घालचे खाली नाका जाल्लें घालचें वायट खबर तांचो फायज करच्यो आनी अपमान करचें अमर्याद करचें आनी ह्या वेळार काय जाता मनीस डिप्रेशनाक वळख जाता आनी हे किनान वाचता असली खबर पुरा एकल्या विशयांत वायट खबर ती उज्या बरी उजवाडाच्या स्पिडान लायटनींग स्पिडा भशेन वळटा बरी खबर घाल तूं ती 1% जाल्यार नकली खबर जाल्यार 99% स्पिडार जावता ती देखून अशें मनशाक बादाक करचें तसलें ताच्या व्यक्ती गौरवाक बादाक जावचें तसलें कितें आमी कोणी करता जाल्यार ते आमी आडायचे देखून ताच्या विशयांत बरें उलयचें ते कोणी एकलो वायट उलयता जाल्यार आमी ताका बरें उलयचें जावं पळय इगज माते विशयांत एकलो वायट उलयता एका विगारा विशयांत वायट उलयता एका गुरकारा विशयांत वायट उलयता एका चेडवा विशयांत काल्यांगी वायट करता तें आमी ताका आमी बरें तें नीज घी वैगी नेंगी ताका कावंटर करणं ती एक जबाबदारी आमची त्या केल्ल्या वेळार आमी कितें करता देवाक महिमा हाडटा आतां देवाचें काम म्हळ्यार आमी जें पयत पुस्तकांत आसा एक बरी सांगणी जें कितें तूं म्हज्या अती ल्हानांतल्या ल्हान भावा भयणींक कितें करताय तेंच तूं म्हाका करताय देखून ही साधनां वापरून आमी आमच्या लोकांक आमी गरजेक पावचे तांचें आयकाचें तांचे पासून आमी रावचे तांचो ताळो जायचे तांचे अशें केल्ल्या वेळार आमी देवाकच कितें बरें केल्लें बरें जाता महिमा हाडलें बरें जाता आनी ह्या दिशेन आनी एक संगत कितें म्हळ्यार मेसेज करच्या बदला कॉल करून उलोवचें हांवें सांगलें लिसनींग पाप साहेब आजकाल सिनोदाच्या सभेंत लिसनींग चर्च आमी हेरांक आयकचे म्हणटा सो आमच्या मोबायला वापरून आमी हेरांक आयकूंक जाता न्ही गे आमी आमच्याच मोबायलांत वेळ करच्या बदलाक आनी सगळ्यांक मेसेज करून सांगच्या बदलाक स्माइली घालून धाडच्या बदलाक उलोव येत न्ही गे फेस्ताक विश करता जायते जाणां विश करतात तांचे थोडे इतली सुराती गी ब्रॉडकास्टर
तांकां टायम वेस्ट करूंक नाका ब्रॉडकास्टर हॅपी फेस्ट म्हणून एकाच मेसेजींत 1000 जाणां धाडचें हांव तसल्यांक धाडे रिप्लाय दिना जर कोणी म्हाका अशें विश करता फादर अनिल हॅपी फेस्ट हॅपी क्रिसमस जाल्यार मात्र पर्सनल पाटी विश करचें म्हळ्यार लोकांक व्यक्तीक वेळ दिवंक नाका व्यक्तीक गौरव दिवंक नाका आनी पर्सनल बुटी दिसतली कित्याक करचें तें पळय सो पर्सनल विश केल्यार खंडीत जावन हें बऱ्याक पडटा देखून कॉल मेसेज करता बदला कॉल करून उलय मस्त जाणां आजकाल आयकूंक आमचे कोणी आयकता की प्रत्येक रितीन प्राय वता आमची आमच्या सैरीं जावंक पुरो आमची मालगडी जावंक पुरो बेड्डार आसली जावंक पुरो पिडेस्त हॉस्पिटल आसली समस्यांत आसली भुरगीं मानसीक खिन्नतेक वळख जाल्ली आनी कितें मस्त गरजेत आसली आसात तांकां आमी कॉल करनी सारया कशें आहात तुमी आमी सद्दां करचें म्हणून ना तांकां पयशे दिवचे म्हणून ना आमच्या लागीं आजकाल फोन आसा अनलिमिटेड टॉक टायम आसा आनी अनलिमिटेड टायम हें केलें आमकां डेटा आसा आमकां उलोवप येत न्ही जाल्यार तांकां फोन करून सांगचें तांकां संतोश जाता न्ही तें आमी करना आमी दुसऱ्या लागीं कितलीय फासाय मारता कितलोय वेळ करता बट आमचे गरजे आसल्या मनशांक मेळचें भोव उणें देखून सिनोदाच्या सभेंत आमकां हें एक मोबायलाचें बरो वापर केल्ले वरवीं आमी सिनोदाची पयस सभा म्हणून दाखोवन दिता आनी एक गजाल म्हळ्यार कितें म्हळ्यार क्रावड फंडींग म्हळ्यार मोबायल वापरन सामाजीक जाळी जागे संपर्क माध्यमां वापरन आमी आमकां क्रावड फंडींग करूं जाता एक बऱ्या कॉजा खातीर बऱ्या इराद्या खातीर आनी ही हाका एक्सिडेंट जाला हाका ऑपरेशन जावंक आसा हाका असली गरज आसा ताचे फोटो घालचो ल्हानसो व्हिडिओ करचो तें घाल्या तक्षण आनी फेसबुकार जाता क्रावड फंडींग करूंक ऑप्शन आसात सो असलें करून हेरांक धाडल्या वेळार आमी आमचे जानवाय वापरून आमचे इंटरनेट वापरून आमचे मोबायल वापरून आमी हेरांक मोग करूंक बऱ्या मनाचे मनशांकय मेळटात कोणा धाडूंक जाय तांकां धाडयत तशें क्रावड फंडींग करूंक जाता आनी एका बऱ्या इराद्या खातीर आमकां वावर करूंक जाता सो आनी मुखार सांगता जाल्यार तंत्रज्ञान ह्या मोबायल आमचे खातीर आमच्या महिमे खातीर आमच्या नांवा खातीर वापरच्या बदलाक आमी देवाच्या महिमे खातीर वापरचे हांव कितें सांगता म्हळ्यार थोडे फावटी खाल जाता म्हळ्यार थोडे फावटी आमचे फादर आप या आनी कोणी कितें आराधना करतात मीस करतात तांणी आराधना करता आसतना क्रिस्ताक फोकस करच्या बदला कॅमेरा आपणाक फोकस करचें हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हांव तशें करता उलयलें म्हणून हांव थोड्या युट्यूबांनी थोड्या लायव्ह एडोरेशन 24 hours एडोरेशन आसा तातूंत कालें म्हळ्यार एवकरिस्त मात्र दिसता सेम फ्रेम कंटिन्युअस सेम फ्रेम आनी ताळो आयकता बरें सॉफ्ट म्युजीक आसा कितलें शांत जाता तें आयकून आनी पळोवंक जेजू कोताय पळोवचें न्ही आनी लायव्ह हांगा कोणचें पाद्री आप येना कोणाचें तोंड पळयचें म्हण ना तांचें ड्रामा पळयचें म्हण कांय ना देखून म्हाका हांव निजाय की तें एक संतोश दिता तसले आमच्या हातूंत जायना तसलें सांगते आनी एक ल्हानशे मागण्याचे व्हिडिओ करतना ते स्टेटस घालूंक पुरो आतां कॅनरा कम्युनिकेशन आतां हांव एक मागणें बरयतां करिस्माच्या दिसांनी 40 दिसांक तें रन जाता ल्हानशें स्टेटस म्हळ्यार आजकाल लोक ल्हान व्हिडिओ लायक करता स्टेटसाक घालच्या खातीर आनी स्टेटसाक घालतना तातूंत चड लोक पळयता हिंदूंचोय पळयता मुस्लिमांचो तातूंत एक व्हडलें इवांजलायजेशन काम जाता प्रोक्लेमेशन जाता कित्याक तें आतां धाडटना म्हज्या जाय जाल्ल्या मात धाडयत स्टेटसाक घाल्यार म्हज्या कॉन्टॅक्टान कोण पळय सगळ्यांक पळयतात आनी सांजेर पळयतना कळटा म्हजे कॉन्टॅक्ट ते स्टेटस कोणें पळयला म्हणून देखून जायते जाणांनी स्टेटसाक हो व्हिडिओ घालचो आसा आनी हो व्हिडिओ करतना हांवें काय तें कितें करचें हांव म्हजी फोटो म्हजे पिंतूर घालना ताचे बदला जेजूची पिंतुरां त्या मागण्याक सहज जाल्लीं पिंतुरां घालचें देखून मनीस म्हाका पळयना तातूंत म्हजी वडवीक येना म्हजी महिमा पासार जायना हांव म्हजी पब्लिसिटी जायना पूण थोडे फावटी काल जाता म्हळ्यार थोडे संक्टेशन जाता स्टेटसा खातीर व्हिडिओ करचे थोडे आनी सगळ्यांच्या मोबायलांनी तत्तू पात्रार दिसता तत्तू ब्रदर दिसता तत्तू व्यक्ती दिसता हर एक दीस सकाळीं उठ्ठा तें घालचें तत्तू मनीस तातूंत जेजूक दिवच्या की चड जेजूच्या पब्लिसिटीच्या चड देवाच्या उतराचें निबाण हे देवाच्या काम म्हणून सांगून आपणाक वडवीकाय आपणाचें पब्लिसिटी कान येवचें हें न्ही जाय की बरें लागना देखून आमी देवाक लागीं हाडूंक ही साधनां वापरचें आनी ह्या दिशेन आमी कितेंय करता जाल्यार तातूंत आमी मुखार पडून वचो जेजूक आमी मुखार दाखयचे आनी एक भोव गरजेची संगत म्हळ्यार लायव्ह मिसां टॅलिकास्ट करतना आतां एक्चुअली लायव्ह मिसां टॅलिकास्ट करूंक नात पूण जाल्यार गरजेक थोडी लायव्ह करतात आतां मोर्नां ओके परगांवांत आसलीं तांकां येवंक जायना म्हणल्या खातीर मोर्नां लायव्ह करतात या थोड्या फावटी मिसां आराधना लायव्ह करतात पूण हे पुरो गरजेच्यो आत्मीक संगत्यो बऱ्या खातीर लायव्ह करतात म्हण जाल्यार तातूंत फायदो जोडचो
आडायचे फायदो जसं म्हळ्यार पैसे मॉनिटायझेशन करचे चॅनलला मॉनिटायझेशन करचे आणि आता मोर्न नाक पळया एक मोर्न 4000 लोकांनी पळयल्यार एका विवा फाटल्यान 2 पैसे 4 पैसे गुगल दिता हां कित्याक म्हळ्यार एडवर्टायजमेंट रन केल्यार ओके कळ्ळें गे आतां मिस लायव्ह करतात ताका मॉनिटायझेशन एप्लाय करचें हां सेटिंग एप्लाय करचें ताका एडवर्टायजमेंट येता हांव लिंक क्लिक करतना म्हाका फर्स्ट मेळटा काले म्हाका मिस मेळना ऍड मेळटा ती कले नॉन स्किपेबल ऍड एक ऍड न्ही 2 ऍडां मेळटात 2 ऍडां मेळटात परतून काही ऑफ करून परतून केल्यार परतून ऍडां मेळटात म्हाका म्हळ्यार म्हाका आतां करन जाय पळय हांव एक मोर्न पळोवंक अशें येता मोर्न मिस म्हाका येवंक जायना या म्हाका मिसाक वचूंक जायना हांव मिस पळयतां प्रायम पिडी आसता हांव हे एडवर्टायजमेंट पळयचे गी आनी तांकां म्हाजे कडेन गोत्ता गी स्कीप करून गोत्ता गी हां कळना देखून पयशे जोडचे आशेन कमर्शियल मॉनिटायझेशन आनी पयशे कमोवचे आशेन ही लायव्ह मिसां करचे पळय जाय की ते उपकाराचें जायना ताचे बदली म्हळ्यार हातूंत आत्मीक फायदो जोडचा की चड व्यक्तीचो फायदो स्ವಂತ फायदो पयशांचो फायदो दिसून येता तें पुरा रावाचें तें पुरा उणें जायचें आनी हातूंत अशें केल्ल्यान देवाक महिमा जायना हे वैयक्तीक महिमा जाता वैयक्तीक फायदो जाता फादर हे मोबायल आमकां देवान दिल्लें एक देणें असो उपयोग दुरुपयोग आमी उपयोग करच्यार होंदोन आसा खंयची वस्तू तशीच आमी ह्या मोबायलाक गुलाम जायनासतना ताजे बदलाक हे मोबायल उपयोग कशें करूंक आमी प्रयत्न करचें शिकचें आनी प्रत्येक जावन भुरग्यांक गमनान दवरून तांकां मोबायलाक बली जायनासतना कितें आमी करी येता म्हळ्यार प्रिवेन्शन आतां एक पोटी गेल्ल्यांक तेन्ना हाडूंक प्रयत्न करी येता पूण ताज्या बदलाक तांकां समजून कशें आमी प्रिवेंट करी येता आडावी येता की म्हणून कशें करी येता आमी मोबायलाक गुलाम जायनासतना बली जायनासतना कशी जिणी बरी करयात म्हणून एक थोड्यो 5 संगती हांव सांगूंक कशी व्हरता पयलें एक रील लायफांत हांव रियल लायफांत जियोंक प्रयत्न करचे आनी त्या विशयांत सडीत रितीन आमी हेरांक प्रेरण दिवचें रील लायफ म्हळ्यार वर्च्युअल लायफ मोबायला भितरच आसचें लायफ रियल लायफ म्हळ्यार आमचें बोवारी आसचें आनी कितें करयात म्हळ्यार 1 घंटो ध्यान केल्यार हांवें सांगलें डोपामाइन कितें तें केमिकल आसा ते हार्मोन्स आसात ते ध्यान केल्ल्या मुखांत 1 घंटो ध्यान केल्ल्या मुखांत 64% डोपामाइन क्रिएट जाता उत्पन्न जाता तातूंत संतोष जाता आनी अर्दो घंटो योगा केल्ल्यांत आनी तशेंच व्यायाम केल्ल्यांत आनी मना पसंदीची इल्लीशीं पदां आयकल्ल्यांत म्युजीक थेरपी आनी लगभग 6 ते 7 घंटे सुशेगाची न्हीद काडल्यार डोपामाइन लेवल चडटा आनी संतोष आमचो दडतो जाता आनी असले पुरो एक्टिविटी केल्ल्या वरवीं ते सेरोटोनिन म्हूण आसा पळय सॅटिस्फॅक्शन लेवल ग्रॅटिफिकेशन लेवल तेंय चडटा त्या वरवीं लायफ एक बॅलन्स जाता देखून ह्या विशयांत चडीत रितीन आमी लोकांक प्रेरणा दिवचें म्हळ्यार मोबायल वापरनासतना आमी दुसऱ्या संगतेंत आमच्या जिणेचे विविध एक्टिविटीज कितें आसात असले ऑर्गॅनिक एक्टिविटीजांक आमकां चड क्वॉलिटी टायम दिवंक आनी ह्या मुखांत क्वॉलिटी लायफ आपणावंक आमी प्रयत्न करचे दिशेन लोकांक आमी प्रेरणा दिवचे आमी तर जियेचे आनी हेरांक तशें जियोंक शिकले वरवीं खंडीत रितीन आमी मोबायलाचो गुलाम जावच्यान तें आडावेत आनी जेवतना जाल्यार तशेंच जेवतना आमी जेवणचें मात्र आनी जेवणाची बरी टेस्ट करचें हें कितें सांगता म्हळ्यार मनीस ह्या पेटो खाण खाता मनीस मात जेवता देखून जेवताना आमी खावचें न्ही जेवताना आमी जेवीचे सो देखून इल्लें तें बरें करचें कितें करता आमी काम करचें आसा तें बरें करचें आनी वॉकिंगाक इल्लें वयचें आनी अशें एक्सपिरियन्स लायफ एक्सपिरियन्स रियल लायफ एक्सपिरियन्स करचें तें एक दुसरें भोव गरजेचें संगत नोटिफिकेशन मोबायलांत पळय आतां मोबायल वापरचेच तें अनिवार्य जाता आमकां मोबायल जायच देखून मोबायलाक गुलाम जायनासतना आमी कशें आडावचें म्हळ्यार एडिक्शन जायनातलें बरी तातूंत थोड्यो संगत्यो आसात मोबायलांत आमकां दिल्यात ते आमकां कळीत नात एक कारण म्हळ्यार नोटिफिकेशन ऑफ करचें आतां हर एक ऍप घालता आसतना बाय डिफॉल्ट ताचें नोटिफिकेशन बटन ऑन आसता म्हळ्यार चिंतया आतां वॉट्सॅप घालतना वॉट्सॅपाचें नोटिफिकेशन म्हळ्यार ताका खंय मॅसेज येवच्यो असा टींग टींग जावंच्यो आसा पळय आतां युट्यूबाचो खंयचो व्हिडिओ कोणी अपलोड केला जाल्यार आमी सबस्क्रायब केल्ले आसा जाल्यार आमकां टींग टींग म्हणून येता व्हिडिओ अपलोड जालो म्हणून सो हर एक ऍप न्यूज ऍप जावंक पुरो एक न्यूज घालतना टींग जावचें सो आमकां डिस्टर्ब करता हर एक नोटिफिकेशन
एक एक ॲप आतां हांव न्हू आतां चिंतच्या 100 आतांच्या फोनांनी पुरो इतले व्हडले स्पेस आसा इतले व्हडले सवलती आसा तातूंत इतली ॲपां घालयत की आमकां कांय हँग जायना सदां 200-300 थोड्यां कडेन पुरो 200-300 ॲप आसात 300 ॲपांनी नोटिफिकेशन दिसाक पळयलें जाल्यार कितलें डिस्टर्बन्स ते आमी न्ही जाय की फोन करता पळोवचें हाचे दवर नासता टी जाल्यार तक्षण पळोवचें डिस्टर्ब जावचें हांव शिकून आसा हांव काम करना आसा हांव सिरियस काम करना आसा टी जाताना तें पळोवचें देखून तें नोटिफिकेशन खंयच्याक गरज खंयच्या ॲपांक गरज ना तें पुरो आमी ऑफ करता तें सेटिंग्सान आसा नोटिफिकेशन म्हणून सेटिंग्सान बरयल्यार तें ऑफ जाता तें देखून तें प्रमुख सगळ्यांनी सांगचें तेंच मोबायल एडिक्शनांतून भायर येवच्या खातीर ह्या एडिक्शन जाण्यातले पळोवच्या खातीर हें पयलें काम करचें आमी नोटिफिकेशन खाली मोबायल काणयोवचें ह्या काणयोवन दिवचें मात्र न्ही आमकां आमची जबाबदारी तेच जाल्यार सांगचें न्ही ते मोबायल आतां गाडी काण गेल्यार गाडी शिकंक कळीत आसाचे तशेंच मोबायल दिवचें मात्र मोबायल वापरूंक कळटा गे म्हणून आवय बापायनी खात्री करून तांकां भुरग्यांक मोबायल दिवचे आनी अशें आमचें तें नोटिफिकेशन आसा तें ऑफ करूंक पळयचें आनी हांव सांगत आसचें आतांच्या मोबायलांनी नव्या एंड्रॉयड नव्या सिस्टमांनी काल म्हळ्यार झेन मोड म्हणून आयला झेन मोड या फोकस मोड म्हणून ते एक एक कंपनीच्या एक एक रितीक नांव दिलां सो फोकस मोड म्हळ्यार हांव आतां ऑफिसांत आसा हांवें फोकस मोड ऑन केल्या तक्षण म्हाका ऑफिसाक जाय जाल्ले ॲप मात्र मोबायलांत एपियर जातात उरलीं पुरो ऑफ एंटरटेनमेंट आतां चिंतया ऑफिसाची गरजेची खंयची ऑफिसाची ॲपां ताका एंटरटेनमेंट म्हाका नाका ती पुरो ती येनात तवळ घरा वयता आसतना परतून हांव फोकस मोड येता होम म्हणून घालता म्हाका घरा कालें जाय जे हांव तुज्या पर्सनल टायमार आसा म्हाका आतां एंटरटेनमेंट जाय ऑफिसाची पुरो ऑफ सो वी आर एबल टू बॅलन्स आवर लायफ तशें फोकस मोड या झन मोड म्हणून एक आसा तें वापरचें जाय जाल्ल्या वेळार वापरचें एटलीस्ट दिसा येवटी वापरचें तें करचें आनी एक ग्रे मोड म्हणून वापरचें ग्रे मोड म्हळ्यार आतां आमचे मोबायल इतले कलरफूल एका ॲपाक अशें कलर आसात आनी ग्रे मोडान गेले तक्षण आमच्या मोबायलाचो कलर ब्लॅक एंड व्हायट जाता ताचो फरक इतलो गे आमकां हे कलर ॲप पळयतना आमकां इतलें डिस्ट्रॅक्शन जाता गे हांगा पळयतना आमकां खंयचें हायलायट जायना हें पळोवचें तें पळोवचें आमचें चंचल जायना आनी एक्चुअली आज आमी कितें मोबायल एडिक्शन म्हणटा भुरग्यांक धरचोवचें तूं एडिक्ट जालें रे तुका कितले मोबायल पळयल्यार फावना तूं सगळो मोबायलांत पडून आसता आमी धरचोवचें बट एक्चुअली भुरग्यांचें सूख ना तातूंत मोबायलाचें एडिक्शन ही मोबायल डिझायन केल्ल्यांत आसा मोबायल डिझायन केल्ल्यान मोबायल एट्रॅक्ट जायचे भुरग्यांक एट्रॅक्ट करचे लोकांक एट्रॅक्ट करचे दोळ्यांक एट्रॅक्ट जायचे म्हणून तूं डिझायन केल्ली आसा देखून डिझायनर्स मांड मारीचे आमी पयले वचून कित्याक तांणी तशेंच तांकां कमर्शियल तांकां पयशे जायचे देखून करतात बट तांची सायकॉलॉजी वापरले तातूंत कलर आतां भुरग्यांक पळय ल्हानशा भुरग्यांक तांची इस्कॉला जाल्यार कलरफूल आसता तांची शारां कलराची म्हणून ते कलर सांगत्यो वस्तू तांकां लायक जातात आनी भुरग्यांची तांचे खेळची ॲपां जावंक पुरो भुरग्यांची कल ॲप आसा जाल्यार कलर सोदता दिला युथांक कोलो कलर जाय तो कलर इंस्टाग्रामाक फेसबुकाक ट्विटराक आनी तांकां गरजेची देखून ती मोबायलान फास्ट दिसतात देखून तसल्या खातीर डिझायन केल्यात ॲपां डिझायन केल्यात देखून तें पुरो एवॉयड करचे खातीर आमकां तें आनी चड पळयतले नाल्यार आमी तूं इंस्टाग्राम पळयता आसतना ते इतले कलरफूल इतले व्हिडिओ जाल्यार पळय ते प्ले जावंक आसतात ऑटोमॅटीक प्ले जावचे ऑटोमॅटीक देखून घश्टून वयर चिंत पळयतले पावना आनी बरें कितलो वेळ गेल्यार आमकां वेळ गेल्लो कळना देखून हें पुरो हाडोवचे खातीर आमी हें इल्लेशें ग्रे मोड वापरलें जाल्यार आमकां सगळें कळस जाय दिसता कलर ना ब्लॅक एंड व्हायट फिल्म पळयले बरे निजाय की तांचो व्हडलो फरक आमकां मेळटा आनी चड फायदो तांचो आसा तें दुसरें आमी नोटिफिकेशन म्हणटा आसतना हांवें एक सांगूंक विसरलो आमचें मायंड पळय आमचें मायंड एक प्रशांत शांत तळें आसलें बरी सो एक पातोड येताना रिपल्स क्रिएट जातात तर 4-5 पातोड्या आनीक सोड रिपल जाले आमच्या मायंडांत शांत रितीन आमी बसून आसतना काम करनासतना जरी मोबायल आसात ती नोटिफिकेशनां दिलीं जाल्यार खंडीत आमकां आमची मत कदलायता डिस्ट्रॅक्ट करता देखून हांवें सांगचें गरज तिसरें सांगूंक आसलें तें गरज नातलें ॲपां डिलीट करचें एक नोटिफिकेशन ऑफ करचें दुसरें खंयच्याय गरजेक आमी ॲप घालता पूण ते चड तेंप आमकां ते गरजे पडना जावंक पुरो स्कॅनर ॲप जावंक पुरो आनी खंयची दुसरी खंयची ॲपां गरजेक म्हण घाल्लीं आसात ती आतां गरज ना ते काडून उडयचे गेम्स जावंक पुरो ह्या गरजे पडनातली खंयची ॲपां नाका जाल्यार काडून उडयचे तें दुसरें आनी चवथ्यान एक नवो कॉन्सेप्ट डिजिटल डिटॉक्स म्हणून
डिजिटल डिटॉक्स कशें डी एडिक्शन म्हणून आसता पळय वय. एनॉनिमस अल्कोहॉल तशें पळय आनी तुवें मोबायलाचें इल्लेशें माध्यमांतल्यान इल्लेशें पयस रावंक डिजिटल डिटॉक्स म्हणलें एक बरो कॉन्सेप्ट आजकाल सगळ्यांनी सांगचें तसलें मोबायल फास्टिंग डिजिटल डिटॉक्स म्हणल्यार डिजिटल लायफांत इल्लेशें डिजिटल मिनिमलिझम म्हणटात इल्लेशें उणें वापर करूंक इल्लेशें पयस दवरूंक आनी इल्लेशें फास्टिंग करूंक आमी आतां वो एक बरो वेळ एक्चुअली करजमांत आमी विविध रितीचे उपास करता मोबायल उपास करीचे आमी एक दीस मोबायल तूं कशें जेविना आमी काण खायना तशें एक घंटो घे एक दीस घे मोबायल वापरना ते वैयक्तीक सांगता कुटुंबाक येता आसतना कुटुंबाची मावल्या वाडोवंक कुटुंब संतोश वाडोवंकूय कुटुंबात एक निगदीत वेळ ठरायचे कुटुंबांनी आले सांजेर 7 ते 8 म्हणसर या 9 म्हणसर या 8:30 एक घंटो या अर्द घंटो आमी कोणी मोबायल वापरना बेश्टे मुखार बसया ऑटोमॅटीक उलयतात मोबाईल फास्टिंग मोबायल फास्टिंग सो हे एक कुटुंबात केदळ आमी करता मोबायल ऑफ करून दवरता पळय तो वेळ न्ही जाय की तो क्वालिटी टायम तातूंत जाय की आमचे कुटुंबाचे संबंध वाडटा आनी कुटुंबाचें लायफय बरें जाता आनी 5वें अकरेचें डिजिटल वेलबिंग म्हणलें ॲप आमच्या मोबायलांत आसा ते सेटिंग्सान आसा ते सेटिंग्सान बरयला डिजिटल वेलबिंग म्हळ्यार आमकां मेळटा कोणाक सदां ताजे कळीत ना डिजिटल वेलबिंग म्हळ्यार सदां लोक सगळे ॲप्स वापरता सेटिंग्स ॲप वापरिना ओके कली सेटिंग्स आहात म्हणून कोणी पळोवंक वचना एक गुगलान ह्या खातीर सुमन एक डिझायन केल्लें ते एक सेटिंग्स डिजिटल वेलबिंग म्हणून तातूंत काय जाता म्हळ्यार आमचे सगळे हिस्ट्री रेकॉर्ड जाता हिस्ट्री म्हळ्यार हांव कितलो वेळ मोबायल पळयता कितलो वेळ म्हजे स्क्रीन टायम ऑन आसलें सगळ्या दिसांत हांवें ह्या दिसा तातूंत आयच्या दिसाचें मात न्ही सगळ्या केदळ मोबायल हांवें काणी गेला त्या दिसांत हांव फाटल्या दिसांत हांवें फाटल्या म्हयन्यांनी फाटल्या हप्त्यांनी फाटल्या दिसांनी हांवें कितलो वेळ काल हांवें युट्यूबार 1 घंटो घे आज हांवें कितलो कितलो वेळ ते पळोवंक जाता तर आमकां कळटा अवेरनेस जाता हांवें सांगलें एवढं सांगलें सेल्फ कॉन्शियसनेस हांवें सांगलें सेल्फ कॉन्शियसनेस इज द बेस्ट मेथड टू ओवरकम एडिक्शन सो हें कशें अवेरनेस हाडचें हांव इतले वेळ करशीत पळोवन थिंग बार्स आसा ग्राफ आसा टायम आसा इतलो वेळ करशिल्ल्या म्हणून आनी एक बरें फिचर तातूंत फिक्स करूंक जाता टायम फिक्स करूंक जाता म्हाका सगळ्या दिसांत युट्यूबार 1 घंटो पळयचे हे ॲप 1 घंटो वॉट्सॲप 2 घंटे आनी कितले 3 घंटे या आनी कितलो म्हाका मोबायल इतलेंच वेळाक म्हणजे तितलो वेळ मात्र तें ॲप आमकां ओपन करूंक जाता मागीर ओपन करूंक जायना सो आमकां रिमायंड करते आसता स्क्रीन टायम फिक्स करियत आमकां स्क्रीन टायम आमकां सगळ्या दिसांत 4 घंटे मात्र आमी ऑन जायचे आसाचे मागीर बंद पडचे मागीर आमकां कांय करूंक जायना मागीर आमी फोन तशें दवर जेत्तो पडटा कांय करूंक जायना मागीर तो वेळ उरता दुसरो दीस येजे तशें सो ते एक डिजिटल वेलबिंग म्हणलें ॲप आनी हें ॲप जर आमी भुरग्यांक आवय बापायक बरो उपकारचे कित्याक म्हळ्यार भुरग्यांक ते मोबायल दितात आनी भुरग्यांक कंट्रोल करूंक जायना आतां पासवर्ड घालून दिल्यार भुरग्यांनी वापरचें न्ही सगळो दीस आवय बापायक रावंक जाता देखून कामाक वचचे आनी खंय वचचे देखून ही मोबायल दिवन येतात पूण कंट्रोल कोण करता कोण मॉनिटर करता कोण पळयता देखून हे डिजिटल ॲपांत कोण मायनर्स आसात तांचे पेरंटाक तांचे मोबायल टॅग करूंक जाता कनेक्ट करूंक जाता ह्या डिजिटल वेलबिंग ॲपांत आनी तांचे सगळे मोबायल पेरंट्सांक कंट्रोल करूंक जाता आनी पेरंट्सांनी सांगयत म्हज्या भुरग्याचे फोन इतलोच वेळ स्क्रीन टायम आसा जे सकाळी 7 तावन रात्री 10 वरां मात्र त्या सगळ्या वेळांत ताचे स्क्रीन टायम 2 घंटे की 3 घंटे की 4 घंटे की म्हणून ताणें 10 मिनटां पळयलें सकाळी 10 मिनटां पळयलें दनपारां 1 घंटो पळयलो आनी सांजे होमवर्क करून 2 घंटे पळयलें सांजे न्हिदूंक तितलो आतां ताचे 4 घंटे मुद्दाले इन केस भुरग्याक चड वेळ जाय तो वेळ ताणें पेरंट्सां रिक्वेस्ट करियत पेरंट्सांनी इल्लेशे बोनस टायम सर्ती दिवयत तें पुरा करूंक जाता आनी भुरग्यांक ट्रॅक करूंक जाता भुरग्यांक मोबायल दिवन इस्कॉल धरता जाल्यार तातूंत GPS ट्रॅक भुरगे खंय आसा तें पळोवंक जाता आनी भुरग्यांक खंयची ॲप डावनलोड करूंक जायना भुरग्यांनी तें ॲप डिलीट करूंक जायना ते कंट्रोल पुरो मुजेड आसा भुरग्याक ताच्या मोबायलांत ताचो पासवर्ड घालयत पूण ताच्या की भितर कंट्रोल मुजेडे आसा ताणें पासवर्ड घाल्यार कदर ताचो टायम जालो ताणें पासवर्ड घाल्यार ताच्या मोबायल ओपन जायना
तर निजा जत म्हणून Okay. रात्री 7 वर जाताना रात्री 10 वर जाताना मोबाईल निजा जत मोबाईल ताने तर जी आणि ताने निदाजे तसे कंट्रोल आवे पडे असता देखून म्हज्या भुरग्यांक कितलो वेळ पळयता युट्यूब कितलो वेळ पळयता व्हॉट्सअप कितलो वेळ असता आणि कितलो वेळ खंयचे खंयचे आसले आणि तांती ब्राउजिंग हिस्ट्री आसलेले खंयचे खंयचे सायटाक वता खंयचे खंयचे जाळी जाग्यांक ते विजीट करता ते पळोवन कंट्रोल करी येता आणि ताणे आता चिंतया ॲप हांवें लॉक केली पूण गुगल ब्राउजरान वचून युट्यूब पळयत नाही गुगल ब्राउजर वचून फेसबुक ओपन करीत नाही गुगल क्रोमा ब्राउजर वचून ताणें इंस्टाग्राम ओपन करीत नाही तें हांवें ते ऑफ करून जाता तशें ऑफ करून जाता देखून खंयच्या दिश्टेन पळयल्यार भुरग्याक ते क्रॅक करूंक मस्त कश्ट देखून हे एक डिजिटल वेलबिंग म्हणल्यार ॲप आमचे वेलबिंग सडयता आमचे क्वॉलिटी ऑफ लायफ सडयता क्वॉलिटी ऑफ फॅमिली लायफ सडयता आनी ह्या दिशेन हे थोड्यो संगत्यो केल्ल्या वेळार खंडीत जावन आमकां मोबायलाचे वयर कंट्रोल मेळटा आणि देखून एकलो बरो मनीस सांगता अशें सांगता टेक्नॉलॉजी इज अ ग्रेट सर्वंट बट अ बॅड मास्टर टेक्नॉलॉजी कितें आसा तंत्रज्ञान आसा मोबायल इज अ ग्रेट सर्वंट आज म्हज्या सर्विसाक म्हजे मोबायल आसा बट ग्रेट इज अ बॅड मास्टर मोबायलान आमकां कंट्रोल करचें न्ही आमी मोबायलाक कंट्रोल करचें वय आज आमचें जिवीत केंद्र मोबायल आमकां कंट्रोल करता देखून आमी हर एक पिढी जे हांव मोबायल कंट्रोल करता की मोबायल म्हाका कंट्रोल करता की म्हणून ते ताचे आन्सर म्हाका क्लॅरिटी समज आसा जाल्यार हांव एक सुशेगान आमकां जिवीत सरयत आनी मोबायल आमकां जाय पुरतें कितले गरजे तितले मात्र वापरयत ताचो कांय बदल जायना ही एक संगत हांव चिंता मस्त जाणांक कळीत ना म्हणून हे गुगल वेलबिंग म्हळ्यार डिजिटल वेलबिंग आमी कितले वापरता ताजे उपरांत भुरग्यांचे मोबायलांचे कंट्रोल आवय बापा कडेन आसो ते कशें वापरचें म्हणून मस्त जाणांक कळीत आसचें खाली कान खुशी करचे खातीर दिता शिवाय ते कळीत आसचें मोगाच्या न्हू ही एक संगत तुमकां साथ दी जाल्यार तुमी ती कशी वापरची म्हणून समजल्यार भुरग्यांक थंय हाजो कल दुरुपयोग जावचो आसा तो मस्तो आनी मस्तो आडाव येता म्हूण चिंता तुमी कितें खुशी व्हरतात भुरग्यांनी वापारी म्हूण ते मात्र तांकां दिवंक साथ दी जाता आनी खंडी जावनी तुमी आपयल्यार फादर अनिल तुमकां तें बरें करून शिकयतालो आमी आज स्मार्टफोन आनी तशेंच इंटरनेट अंतरजाळ ह्या विशयांत जायती माहिती जोडली मस्त उपकाराची माहिती आमी सडाव जावन उपयोग करता पूण हे सूख रितीन उपयोग केल्यार कितले मारेकार म्हणले आमी चिंतूंक वचना पूण आयच्या ह्या संवाद कार्यक्रमांत आमकां भोव बरी माहिती मेळ्ळी आनी खंडी जावनी ही जाता तितल्या चड जाणांक वचूंक जाय हांवें पात्रांबा लागीं विचारलें कॅनरा कम्युनिकेशन सेंटरांत हांव तुमी इस्कालांक इगर्जांक आनी पुरा ही माहिती दितात की म्हणून तांचे लागीं आसा आनी ते दिते आसात आमी कांय करूंक जाय की म्हणून सांगल्यार तांचे लागीं एप्रोच करण विचारण ही जावं पुरो आमच्या संघटनाद्वारे जावं पुरो आमच्या इगर्जेंतल्या भुरग्यांक आनी युवा जाणांक कितली चड दिवंक जाता तितलें चड आमी आमकांच बरें करून कान घेता आनी त्या देखून हे एक प्रयत्न करणं जाता तितल्या लोकांक भुरग्यांक युवा जाणांक पावचे बरें पळयल्यार एक व्हड मिसाव आमी केल्ले बरी जायत आनी तशेंच देवान कितें आमकां देणें दिल्लें आसा इंटरनेटाचें आनी स्मार्टफोनाचें ते देवाच्या महिमेक आमी उपयोग केल्ले बरे जायत ही वर्ती माहिती आमच्या लागीं जोडून घेतल्या फादर अनिल फर्नांडीस तुमच्या समेस्तांच्या नांवान हांव तांकां देव बरें करूं म्हणटा थँक्यू फादर आनी तशेंच तुमकां चडीत माहिती एखादोळा पाद्रबातावन जाय जाल्यार ताका तुमी खंडीत जावनी संपर्क करून ताचे तावन ही माहिती जोडून घेवं येता आनी तशेंच तुमच्या इगर्जांनी ह्या संघ संस्थाक ताका तुमी आपोवं येता ताचे नंबर आसा मागीर पाद्रा तुमकां स्क्रिनाचेर घालतलो 9844274720 तुमी तुमच्या फिरगसांक आपोवन ही एक वर्ती माहिती नातल्यार आमी खंयी एका नासाच्या वाटेर गेल्ले बरें जाता सगळो दिसाक 5-6 वरां ह्या मोबायलार करसूनचें म्हणटा आसतना निजा कितें बरी एक प्रगती न्ही आनी तुमकां आमच्या ह्या संवाद कार्यक्रमा विशयान कितें विचारूंक आसा जाल्यार खंडी जावन पयलींचे बरी तुमी विचार येता व्हॉट्सएप नंबर 9449821580
आणि ईमेल धाडचें तर ONILDS@gmail.com. तुमकां समजता की देव बरें करूं. थँक्यू. समट आणि सावाला तितलो भाव वाडटासल्यान कडपा सारक्या भाव वाडटान वाडल्यार खऱ्या भाव वाडटान सदा मागल्यार मागलेली मेळटली मुळा सोम्यान सोम्या चडय आमचो भावाड 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 जिवीत दिवची उतरां आयकताना चडय आमचो भावाड भावार्थाची साता शिकतासतना चडय आमचो भावाड पवित्र येवकारीस भेटयताना चडय आमचो भावाड खालत्या काळजान तुमसार जाता आसतना चडय आमचो भावाड सस्वां खडा तितलो भाव वाडटासल्यान कडपा सारक्या भाव वाडटान वाडल्यार खऱ्या भाव वाडटान सदा मागल्यार मागलेली मेळटली मुळा सोम्यान सोम्या चडय आमचो भावाड सोम्या चडय आमचो भावाड सोम्या चडय आमचो भावाड सोम्या चडय आमचो भावाड मोरी माईक उलो मारता आसतना चडय आमचो भावाड सांता भक्तांची जिणी नियाळताना चडय आमचो भावाड आराधन नवीन भक्तीन करता आसतना चडय आमचो भावाड
आनी सवालां दर एका आयतारा सांजे 8 वरार तुमच्या डिवाइन वर्ड टीव्हीचेर कॅनरा कम्युनिकेशन सेंटर फेसबुक आणि यूट्यूब चॅनलाचेर राखून रावात. तुमच्या सवालांक जापी आपणायात. दुबाव पयस करा आणि क्रिस्ती जिवीत ग्रेस्त करा.